भयणीनो आनी भावनो, दोन वस्तू आमी मनाक दवरया. पयली वस्त म्हणजे जे धर्मदूत मिलाग्री कोत्ताले ते कशे कोत्ताले, ते जेजूच्या एकवटान आसलेले आनी पवित्र आत्मो तांकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय ते भितरल्यान सुचयतालो. आनी ताका लागून ते भितरल्यान हे भाशेन आपलें जिवीत सादताले. आनी ताका लागून जेजू तांचें सगळें जें करूंक जाय तें कोत्तालो. आनी ही विजबितां घडल्या उपरांत लोक आनीक जेजूचो पाटलाव करूंक लागले. आतां दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता, जेन्ना आमी जें काम कोत्ता दिसा दिसपटे तेन्ना घडीक आमकां आडकोळी आसत. ह्या आडकोळींनी तो आमचे सगळें येता आनी आमकां हिंचर कितें काम करूंक जाय तें रोखडेंच करूनय घेता. हे भाशेन आमी ह्या वाचपान पळयलेलें आसा. तर आमचो ताचेर विस्वास आसत तर आनी भावार्थान तर आमी जियेत, ताका आजीर जायत जाल्यार बाकीचें सगळें ताचे येवजणे प्रमाणे, ताचे खुशी प्रमाणे आमचें सगळें घडोवंक लागतलें आनी आमकां आनंद आनी शांती आनी उर्बा येतली. तर हे भाशेन आमी सगळीं जाणां आयच्या दिसा आमचें जिवीत सारच्याक ताच्या एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमच्या हातो शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता, ताका आमी हाजीर जावया. पूण तोच न्हय, पूण ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा. आनी भितरल्यान आमची चिंतनां भावना कसली आसात ती आमी जेजूचेर दवरली की ना, ती अदीक नितळ निर्मळ जातली आनी पवित्र आत्मो आमकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सुचोवंक लागतलो. हेंय बी आमी ताच्याच ताब्यांत करया आनी भितरल्यान जितली आमी स्वतंत्र जावन ताच्या आसण्यांत आमी हाजीर जातले तेन्ना तो आमचें सगळें वावुरतलो आनी आमकां बरेपण फावो करतलो आनी आमचें सगळें दुसऱ्यांकूय बरेपण फावो करतलो. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका. सगळी आमची मागणी तेसां आसा तितली जेजू आमी तुका ओपून दिता. न्हयच आमचे पासत पूण आमच्या घरच्यां पासत, आमच्या पंगडा पासत आनी आमच्या देसा आनी संवसारा पासत. आमेन.